मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी 88व्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी हो आयतार भाव भयणीनो आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार व्हडल्या ताळ्यान आमी देवाक वाखाणुया। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक पयलें वाचप जें आसा तें आमकां एक विदेशी नामानाची खबर आमकां सांगता। हे अधिकारान देवाची पदवी अनुभवली। आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो आमकां सांगता देवाचें विस्वाशीपण आनी बरेपण आमी अनुभवुया आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवुया। आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेवता 10 कडकारांची खबर आमकां सांगलेली आसा, पूण जेन्ना तांकां बरेपण आयलें तांतलो एकलोच देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक पोत्तून आयलो। ही खबर आमकां आयच्या दिसाक आयकूंक मेवता। जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ह्या दोनूय वाचपांचेर आनी शुभ वर्तमानाचेर आमची नदर मारतना आनी आमच्या जिविताचेर नदर घालतना आयच्या दिसाक ल्हानशी गोत तुमच्या कानार सादोवंक सोदतां। एक पावटीय एक दादलो आनी ताजो पूतय भाव भयणीनो दर्यांत एक व्हडी घेवन वय प्रवेश करताले। अवचितूचय एक बुत्ती आतां ती पडयली वय आनी ताणें देवाक मागणें केलें, आमी वय बुडटात। आनी तेन्नाच ताणें अशें मागणें केलें, आमी तर साल्वार जाले जाल्यार आमी तुका तुज्याशी पांयाशी येवन आमी तुका वाखाणटले। आनी तेन्नाचूय ही बुत्ती उदक वाडटा वाडटा तांचो पोनेलूय जो आसा व्हडी ती बुडूंक आयली वय। तेन्ना अवचितूचय तांकां कुशीक एक लाकूड दिश्टी पडलें वय आनी तें लाकूड पडोवनूय ते पूत आनी ताजो बापूय दोगोय साल्वार जाले। आनी तशेंच भाव भयणीनो, जेन्ना हें ताणूनूय जेन्ना उदकांत प्रवेश करतना अवचितूचय ताणें एक फिरगोश पडयली वय। फिरगोश पडयल्या उपरांत ह्या पुतान बापायक म्हणलें वय, डॅडी तुवें म्हणलेलें आमी तर साल्वार जाले जाल्यार देवाक वाखाणटलो, पूण वय बापूय म्हणूंक लागलो वय पुताक, मातशें ओगे राव, कित्याक हांवें ते वेळार मागणें करतना देवाक बेश्टेंच म्हणलेलें आमी साल्वार जाल्ले देखून आमी वचुया। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजी आनी तुमची गोत जायते फावटी अशी जाल्ली आसा। आमी देवाक वाखाणूंक जायते फावटी आमची पावलां फाटीं मारतात, जायते फावटी घडये आमी मागणी करतात, जायते फावटी लोक येवन आमकांय सांगता, फादर आमच्या पासत मागात, मागणी तुमी करात, कित्याक तुमची मागणी देव आयकून घेता। पूण भाव भयणीनो, जायते फावटी अशी गोत जालेली आसा, मागलेलें आमकां मेळना पूण आमी पोत्तून देवाक वाखाणूंक आमी फाटीं रावल्यात। देखूनच आयच्या दिसाक पयली वस्त आमच्या जिवितांत आमी घालुया। जे परी आमी आमच्या मागण्यांक देवा सवे मागतात, मेळ्ळ्या उपरांत आमी सदांच देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक हें जावन आसा आमची पयली कोन्नी देवा सवे आमी दाखोवया। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार पयलें वाचप आमकां सांगता देवाची पदवी ताणें अनुभवली। आज आमी सगळीं भाव भयणीनो आमचें जिवीत जियेतना आमी घडये संवसारांत आमचो प्रवेश करतना वा आमची यात्रा करतना जायते फावटी आमी देवाची पदवी अनुभवूंक सोदिनात। आमच्या गर्वान आमी जियेतात, आमची ताकद आनी आमचें बळ घेवन जियेतात आनी जायते फावटी आमी चिंततात की जें कितें आमच्या जिवितांत करतात तें आमच्याच बळान आमी करतात, पूण जायते फावटी देवाचे पदवेन आमी करूंक शकतात। देखूनच देवाक आमी वाखाणुया, कित्याक जें कितें आमी आयच्या दिसाक आमच्या जिवितांत करतात, जियेतात वा करूंक पावलां तें सदांच आमी देवाच्या पदवेन आमी करूंक पावल्यात। जाल्यार दुसरी वस्त मागुया आमकां, ती म्हणल्यार देवान आमकां दिलेलें हें सदांच आमी मानून घेवया, कित्याक ताचे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक पावतात। हेंच आमी सदांच अनुभवुया आनी देवाक वाखाणुया। आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार बागेवन पावलो आमकां सांगता जें विस्वाशीपण आनी बरेपण देवान आमचे सवेन दाखयलेलें आसा तें आमी सदांच देवाक वाखाणूंक गरज आसा। देखूनच आमकां जायतें बरेपण देवान दिल्लें आसा, जावं तूं आमकां देणी, बरे गूण, बेसांवां देवान आमकां फावो केल्लीं आसा। जायते फावटी घडये आमी अनुपकारी देवाचेर आनी मनशांचेर जाल्लीं आसात। आमची गोत अशी जाल्ली आसा जाल्यार बागेवन पावलो आयच्या दिसाक आमकां सांगता देवाचें विस्वाशीपण,
बरेपण आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवया आनी सदांच देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त आनी वाखाणणी आमी करुया. जाल्यार ह्या आयताराक सदांच आमी देवा सोवे मागुया. आमी तर आमकां दिल्ल्या देण्यांनी आनी जिविता खातीर आमी केन्नाच देवा सोवे अनउपकारी जाल्लीं आसा जाल्यार आयच्या दिसाक हेंच उपकारीपण आमी मानून घेवया, देवाक दिनवासुया आनी सदांच देवाक आमच्या जिविता खातीर आमी देवाक वाखाण दिवया.